Pleased to introduce myself as the official representative from the India Book of Records. I am here today to witness the breaking of the record of the longest non-stop recitation of self-composed poem by Dattaprabha Dattatreya Yog in Marathi, Hindi, Konkani, Malwani, Chippani, right? Okay. And Gujarati languages. Poetry has the unique power to inspire, preserve culture, express emotions, and connect people across generations. India Book of Records is committed to record making for more than 19 years as of today. It is registered with the Government of India. India Book of Records is affiliated to Asia Book of Records and follows Asian Protocol of Records, APRs. As per the consensus arrived at the meeting of the chief editors of National Record Books, Ho Chi Minh City, Vietnam. On behalf of India Book of Records, I extend our sincere wishes to Dattaprasad Dattatreya Yog of Vasudev Nagar, Picholim, Goa. On behalf of everyone gathered over सुगंधित शब्दांची सळसळ से केंचे दुःखाचो हो दरवळ से ते खंयच्या दुःखाचो हो दरवळ सुगंधित शब्दांची सळसळ से केंचे दुःखाचो हो दरवळ से आणि चेहरेला चेहरेला हो एकच भय छळसे चेहरेला हो एकच भय छळसे बुरखो से पण तो पातळ से बुरखो से पण तो पातळ से आणि जेन्ना शेर येता कविता येता काळीज फोडून येता म्हणटालो काळीज फोडणी शब्द असे आयले काळीज फोडणी शब्द असे आयले ओल्ड न्हय रक्ताचो ओघळसे ओल्ड न्हय रक्ताचो ओघळसे चित्पावनी खास करून सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेता चित्पावनी या भाषेकडे करसो तुझी प्रार्थना करसो तुझी प्रार्थना गणेशा करसो तुझी प्रार्थना रोम रोम नृत्यात रंगलो रोम रोम नृत्यात रंगलो गात तुझी वंदना करसो तुझी प्रार्थना गणेशा करसो तुझी प्रार्थना कोइन्सिडेंटली हे गाणें म्हजो आवडतो राग हमीर या रागानूच बांदलें गेलें हाचे संगीतकार आशिल्ले रोहिणी कुलकर्णी बेळगांवचे तांच्यांनी हें संगीत बांदलें गणेशा कडली जी वंदना आसा ती कशी आसा पळय की आत्म्याचो स्वर लागता तो हांगासून लागता आत्म्याचो स्वर लय श्वासाची मनशाक जन्मतानाच एक रिदम दिला तो श्वासाचो तो चालू आसता म्हणून आमची गाणी चालू आसता आत्म्याचो स्वर लय श्वासाची ताल म्हणी धडधड हृदयाची हाचो ताल खंयचो धड 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 हो जो ताल चालू असता तो ताल आणि ती जी आम्ही जीवनभर करता ती वंदना आत्म्याचो स्वर
लय श्वासांची, ताल म्हणी धडधड हृदयाची, पावलांत एकवटली माझे, ही चित्पावणी भाषा, की पावलांत एकवटली माझे प्राणांची स्पंदना, करसो तुझी प्रार्थना गणेशा, करसो तुझी प्रार्थना. आमचे मित्र श्री दत्तप्रसाद जोग यांच्यानी आयज विश्वविक्रमी काव्य संदर्भात म्हणजे ज्यो कविता त्यांच्यानी ज्यो बरयल्ल्यो आसा ते लोकां पर्यंत म्हणजे जगा प्रसिद्ध अशे जो इव्हेंट आसा जो आमच्या दिवचल महालान आयज आयोजीत केल्लो आसा. आनी ही आयोजनाची जबाबदारी दीनदयाळ संस्थेन आयज घेतलेली आसा. आनी तेंच्यांनी जो काव्य संग्रह बरयल्लो आसा हो 24 तास न थांबता तेंच्यांनी चालू दवरप हो एक विश्वविक्रम करपाचे तेंच्यांनी आयज प्रयत्न केला. त्या बद्दल हांव श्री दत्तप्रसाद जोग हेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. अशा तरेचे जे तेंचे गूण आसात हे गूण तेंच्यांनी आयज लोकां पर्यंत हाडपाक लागून जे अथक ते परिश्रम केल्ले आसा तेंच्या भितरले सुप्त गूण आयज लोकां पर्यंत येवपाक लागून जे तेंच्यांनी परिश्रम केल्ले, हे ज्ञान अर्जीत केल्लें आसा, हे शिक्षण इतलें घेवन लोकां पर्यंत दिवपाक लागून तेंच्यांनी ही धडपड केल्ली आसा. खरोच लोकांनी हेजो फायदो घेवपाक जाय. आमचे नवी पिढी जी ह्या क्षेत्राक आकर्शीत आसा तांकां हे प्रोत्साहन दिवपाक लागून एक बरो एक उपक्रम आज तेंच्या कार्याक हांव शुभेच्छा दिता. आनी तेंचे जे संग्रह आहा लोकां पर्यंत पावपाक लागून आयज ह्या विक्रमात तेंच्यांनी जो प्रयत्न केल्लो तेजो सबंद जनतेन हेजो लाभ घेवचो अशी सगळ्यांक विनंती.